मोगचनो सांजुजे वसाक मान करूंक आनी सर्वेस्परा देवाक अर्गां बलिदान भेटोवंक एकूटाम जावन ह्या पुणशेताचे वार्षिक महापर्बे संदर्भी देव मंदिरांत आमी सगळ्यां सांगता मेळ्ळ्या. तुमकां सर्वांक ह्या पुणशेताचो अध्यक्ष आमच्या गोळी बापाचे नांवी आनी ह्या पुणशेताच्या रेक्तराच्या नांवी मोगाचो येवकार मागता. ह्या महापर्बेचो संदेश आसा मागण्यांत एकवटलेलें भावार्थी कुटुंब बांदया. फुडलें वर्स सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचें जुबले वर्स जावन पवित्र सभा आचरण करता. हे दिशेन प्रस्तुत हें वर्स मागण्याचें वर्स जावन आमी आचरण करता. मागणें आमचे आनी देवा मदलो संबंद घट करता. मागणें आमच्या सर समस्यांक परिहार लाभयता. जेजून ह्या संवसारांत आसतना शिसांक मागणें करूंक शिकयलें आनी आपणेंच निरंतरी मागणें केल्ल्या मुखान संवसाराच्या अडखळी वयर ताणें जैत व्हेलें. सांजुजे वास ह्याच जेजूची शिकवण आनी ताचें जिवीत आपलें करून घेता. अशें ताच्या जिवितांत आयिल्ल्या अडखळी वयर मागण्या मुखांतर जैत जोडटा. देखून सांजुजे वास बापाचे विनवणेंत आमचे कुटुंब मागण्यांत एकवटलेलें भावार्थी कुटुंब जावन बांदून हाडूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच देवान आमकां सांजुजे वासा मारिफात केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दिवया. ह्या संभ्रमाक आदार दिल्ल्या सोमेस्तां खातीर आमी मागया. ह्या मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयतात मनादीक बाब फावस्तीन. तांकां आनी सहा भेटवणी करच्यांक आमी मोगाचो स्वागत मागता. थोडी गरजेची सुचना दयव करून मिसाच्या वेळार तुमची मोबायलां बंद दवरा या सायलेंट मोडाचेर दवरा. मिसा वेळार हरी एकल्यांनी व्हडल्यान जाप दिवंक प्रयत्न करचो. जावं आमच्या मागण्यांक जावं श्लोक आसतना व्हडल्यान जाप दिवंक प्रयत्न करया. तुमकां कळीत आसलींच कंतारां विंचल्यांत देखून कंतारां ओडताळ्यान गावूंक आनी आमचो संतोश उद्गारूंक प्रयत्न करचो. मिसा उपरांत तुमच्या हातीन आशिल्ल्यो करतल्यो थंयच सोडा. आमकां उपरांतल्या मिसाक त्यो उपकारतल्यो. आतां थोडो वेळ दोळे धांपून जाय तर आत्मीक रितीन ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमकांच तयार करया. आमी पवित्र आत्म्याक गीत गायतले हांव जाय तर तें गीत गावन ह्या आध्यात्मीकपणी ह्या मिसाक युक्त तयारी आमी करया. Some
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. सांजू देवाच्या अभिमानानं सांगता मेळलेल्या भावना आणि बहिणो, आज आमकां हर एकल्याक चिंतपाक विशयी मागण्यांत एकवटलेलें भावार्थी कुटुंब बांदया. भावार्थी कुटुंब मागण्यांत एकवटता. आज आमी हांगासर आसाव भावार्थी एक कुटुंब जावन मागण्याक सांगता मेळ्ळ्या. मागणें आमकां सांगता हाडटा आसतना देव आमच्या कुटुंबाचो सोंदो जाता. देवा सगळें हें कुटुंब बांदता आनी ही लितुर्जी हांगासर आमी संपोवन घरा वता आसतना आमच्या कुटुंबांत तो देव आसा, ताजें सगळें आमचें कुटुंब आमी बांदचें. मागण्यांत आमी एकवटचें आनी भावार्थांत जियेवचें आज गरजेचें. देखून आमचो भावार्थ घट करूंक आनी निरंतरी मागण्यांत देवा सगळें संबंदांत वाडोवंक गरज असली कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आज मागया. हें बलिदान देवाक मनोज रितीन भेटोवच्याक आमच्या पातकांचो उडास काडया. देव लक्ष आनी आमच्या भाव भयण लक्ष बगसणें मागया. बरें सोडणं वायट आदान केल्ल्या पातकांचें बगसणें मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पुजोत भगवान सांग कुवार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं भयणाधिकारांतून प्रार्थना मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. ससनाच्या आनी काकुदरा देवा तुज्या पुताक आमी दवा दवी मेळोवंक वेता. संवसारीक करण्यो आमचे वाटेर आडकळ जायना जावंक सर्गीचे जणभयन आमची मनां उजवाडाय. हे पर्यंत तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटली आमकां कर. ह्या मागतो आमचे स्मियाचे पुता जेजू क्रिस्त बरोबरी तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासनाक. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जेरुजलेमा तुजी विलापाची आनी खंतीची वस्त्रां काड. सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबाई नेस. देवाच्या नितीवनपणाचो शेलो पांगोर. ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर. कित्याक सगली पृथ्वीक देव तुजी सोबाय दाखयतलो. नितीवनपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हे नांव देव तुका ससनाक दितलो. उठ जेरुजलेमा पर्वताचेर उबी राव. उदेंतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतरान उदेंतीतावन आनी अस्तंतेतावन
तांकां एकठांय केल्यात. देवान तांचो उगडास केलो म्हूण ती सगळीं संतोसतात. तुका सोडून ती पांयांनी सोलून गेली, दुस्मनांनी तांकां आमडून व्हेली. पूण आतां देव तांकां रायाल पालखेर बसोवनशे वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो. कित्याक इस्रायलान देवाच्या वैभवांत सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी सासणीक दोंगर समतल करूंक जाय आनी दंड सपाट करूंक फालकी भरूंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला. देवाच्या आदेशाक पालो दिवन रानां आनी परमलीत रूप इस्रायलाक सावली दितेली. कित्याक देव आपले महिमेच्या उजवाडान ताजे तावन येता ते काकुलतीन आनी नितीन इस्रायलाक संतोशान सोलून व्हरतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उडकार. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यान विचित्रां देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यान विचित्रां देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्पोरान परत्यान सियोना खाटली तेतना आमकां ते स्वापणशें दिसले. तेतना आमच्या तोंडार केळतलो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वाळटलीं गितां. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यान विचित्रां देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. अनपावरती लेकून म्हणूंक लागले कसली आचापां सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केली ना. वय सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यान विचित्रां देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. जशें नेकाबान उदकाचे तोंड नव्यान वाळटा तशें आमच्या गुलामाक परतून फाटीं हाड. सर्वेस्पोरा रडण्या रुदानांनी ओमतात तीं गायन गितांनी करतात लुवणी. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यान विचित्रां देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केल्यान विचित्रां देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सांब पावलून पिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. हर एक पोटी तुमचो उगडास करतना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्ता पासत संतोशान सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसा तावन येदोल पर्यान ती परगट करच्यान म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात.
तुमचे थंय हे बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढपात येनी. जेजू क्रिस्तच्या मोवाल मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देव जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडोव. जानवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन ओमतो. जे कितें उत्तम ते तुमचे मन ओडूं हेच म्हजे प्रार्थना. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरपराधी जावन आसा जंय आनी जेजू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन येजय हीच म्हजी आशा. देवाचे उतार हें देवाचे मुखार. सर्वेस्पुरा समारोप तयार करा, ताच्यो वाटो नीट करा. सगळे मनशां कुळदेवाचे तारण देखतेले. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पॉन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता हेरोद गलिलिया प्रांताचो उपाराय आनी ताचो भाव फिलीप इतुरेयाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय आनी लिसानिया आबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता अन्नास आनी कायफास श्रेश्ठ याजक जावन आसल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुवांक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवन लोकांन मोन बदली जय, स्नान घे जय आनी पातकाचें बोक्साने जोडी जय म्हणून परगट करूंक लागलो. हें इजायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणें घडलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. हर एक फलकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत तगसून हाडतले, वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो सफाई जातल्यो. अशें सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतलें. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमकां विशय हांवें सर्वेर सांगलो, मागण्यांत एकवटलेलें भावार्थी कुटुंब बांदया. मागणें, एकवट, भावार्थ आनी कुटुंब चार संगती आसात. मागण्यांत एकवटलेलें भावार्थी कुटुंब बांदया. भावार्थी कुटुंब मागण्यांत एकवटी जाय. आमी भावार्थी जाल्यार पावना, मागण्यांत आसा जाय. सांगात आस भावार्थ मागणें आसले वरवीं आमचे थंय एकवट भरपूर जाय, गट आसा जाय. आयची वाचपां आमी विशेशरान पळयल्यार आमकां हेंच कळीत केलां. पयलें वाचाप आनी वांजेल आमी आज
विशेष रितीन नियाळ करया. पयलें वाचप आमी पळयलें तर इस्रायल परजा थंयसर एक भवार्थी कुटाम जावन आमकां दिसता. सगळीं इस्रायल परजा एक कुटाम जावन थंयसर आसा. निजा देवाचेर पातयेनी आसची एक परजा ती देवाचेर आनी निजा देवाचेर तांची पातयेनी देखून हर एकलो निजा देवाचेर पातयेतात देखून ते एक जावन आसात देखून एक परजा. आतां ही इस्रायल परजा कश्टार आसली आनी ह्या कश्टार आसतना तांणी भावार्थ सांडची परिस्थिती येवचार आसली. भावार्थ तांचो दंडळच्या पांवड्यार ते आसले. कितें घडलें? आज बारूक प्रवादी आमकां देवाचें उतर दिता आनी बारूक प्रवादी आमी समजल्या तर तो जेरेमिया प्रवादीचो इश्ट आनी ताचो सेक्रेटरी ताचो कार्यदर्शी जावन आसलो. जेरेमिया प्रवादीक तो कुमक करनासलो. जेरेमिया प्रवादीचे ग्रंथ बरपां कितें आसा तें बरोवंक बारूकान कुमक केल्ली. अशें म्हणटा आसतना जेरेमिया आनी बारूक दोगी एकाच खालार आसले आनी एकाच समजणेचे व्यक्ती, एकाच चिंतपाचे व्यक्ती. आनी देखून आज बारूक इस्रायल परजेच्या त्या काळक्या काळार कितें घडता तें आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तांकां काळको काळ ते काळोखांत आसले बरें. कित्याक म्हळ्यार बारूक आनी जेरेमिया दोगी इस्रायल परजे सवें ते बंदोडेक वेच्या पयलेंच आसले आनी देखून बंदोडेक वेच्या पयलें कितें घडलें तांकां स्पश्ट कळीत आसा. नेबुकदनेझर बाबिलोनचो राय इस्रायलाचेर धाड घालता आनी थंयसर आसलें जेरुजलेम शहर तो संपूर्ण नाश करता. तें शहर नाश केल्या उपरांत थंयसर आसल्या इस्रायलितांक तो ताच्या गांवाक बाबिलोनाक बंदोडेक व्हरता. आनी अशें बंदोडेक इस्रायल परजा गेल्ल्या उपरांत थंयसर ते बंदोडेंत आसतना हर एकलो चिंततालो. त्या कश्टान त्या गुलामपणाच्या परिस्थितीन ते आसतना ते म्हणाले आमी आनी एक परजा जावन उरोवंक साध्य ना. आमची परजा नाश जावन बेता. आमी फाटीं आमच्या गांवाक वेचे बरें ना. आमी हांगासर गुलाम जावन कश्टांत नाश जावन बेता म्हणले. तसल्या परिस्थितीन आसतना त्या दुखेस्त काळक्या काळार बारूक सोडवण कळीत करता. तो म्हणटा कांय भियेनाकात, आमकां सुटका आसा, आमकां देव सोडयता. बरवसो तशें बसावनी दिवचें प्रकाश परिसूद दीस येतलो म्हणून तो तांकां कळीत करता. आमकां बरवसो मेळटा आनी तशेंच आमी देवाच्या बसावणे प्रकार संतोश परिसूद दीस पळोवंक साध्य जाता. निराशी जावन आसले इस्रायल परजेक बारूक प्रवादी थंयसर भरवसो दिता, तांकां धैर्यान भरता आनी ते नाश जावची ती खंत सोडणो देव तांकां अजापी रितीन तो उखलून धरता म्हणून थंयसर कळीत करता. बारूक आयच्या वाचपान आमी पळयता तो गीत गाता. जेरुजलेम दुखाचें रुदनाचें तुजें नेसान काड. आतां दुखाच्या नेसनान तूं आसाय, रुदनाचें नेसाण आसा तुज्या तोंडार. दुखाचें आनी रुदनाचें नेसाण दिसता तें काड आनी उठ जेरुजलेम उंचायेर राव. तुजे दोळे उदेंतीक उंडाय. बाबिलोनांत उदेंतीक म्हणटा आसतना इस्रायल गांवाक पळय. उदेंतीक तुजे दोळे लाय. देव तुज्या महिमेच्या उजवडान इस्रायलाक उल्हासान वाट दाखयतलो. देव ताच्या महिमेच्या उजवडान ताची महिमा, ताची सकत, ताचें बळ, त्या बळान देव आमकां उल्हास भरीत करतलो. आमकां उल्हासान तो वाट दाखयतलो. ताणें दाखयल्ल्या वाटेन आमी वता तर आमकां सुटका मेळटली म्हणून बारूक प्रवादी तांकां धैर्यान भरता. बारूक इस्रायलाक बरवशेचें भविश्य दाखयता. जेरुजलेम पवित्र शहर, शांतेचें शहर, देव सोडवण दिता देखून संतोश पाव म्हणटा इस्रायल परजेक म्हणटा. मन धरून तो म्हणटा उदेंती आनी अस्तम ते थावन भुरग्यांक एकठांय करतले आनी ते नवें जेरुजलेम जातलें. उदेंती आनी अस्तम ते थावन सगळ्या संवसारभर आसल्या लोकांक जेरुजलेम शहरांत एकवट आयतले आनी थंयसर ते एक जातले आनी त्या एकवटाच्या त्या जेरुजलेम शहराक नवें जेरुजलेम म्हणून आमी उलो करतले म्हणून
बारूक प्रवादी तांकां कळीत करता आनी म्हणटा सर्व देवाचे पूत आनी धुवो जातली. थंयसर कोणाक तो एकठांयता ती सर्व देवाची पूत आनी धुवो जातली. इस्रायल पर्जा मात्र न्हय, इस्रायल पर्जेक मात्र न्हय, बदलाक सगळ्या संवसाराच्या लोकांक थंयसर एकठांयला आनी सर्व देवाची पूत आनी धुवो जातली. राय आनी रायकुंवरनी जातली, रायकुंवर आनी रायकुंवरनी जातली म्हणून बारूक प्रवादी थंयसर कळीत करता. पूण एक शर्त आसा. शर्त कितें म्हळ्यार आज पर्यंत आमी ह्या शिक्षेक वळख जाल्या कित्याक म्हळ्यार आमची जिणी खोटी आसली. आमची जिणी खोटी देखून देवान आमकां शिक्षा लायल्या आनी त्या शिक्षेंतल्या आमी भायर ये जाय तर आमी नितीवंतपण आदारी जाय. आमी पातकी जिणी सांडी जाय. नितीवंतपण आदारता आसतना आमकां शांती मेळटा म्हण तो म्हणटा. नितीवंतपण आदारले वरवीं आमकां शांती. कोण नितीवंत आसात तांकां शांत समाधान मेळटा म्हणून बारूक प्रवादी थंयसर कळीत करता. आनी देखून देवाचेर विश्वास, देवाचेर भावार्थ, देवाचेर भरवोसो दवरूंक हर एकल्याक तो उलो दिता. देखून आज निराशी जावन थंड बसनाकात आनी आमचे सकडी नाश जाले म्हण चिंतिनाकात. बदलाक आमी देवाचेर आमचो भावार्थ दवरल्यार तो देव आमकां सोडून गेलेना म्हणल्यार विश्वासान भरवोशान आज नितीवंतपण आदारा म्हणून इस्रायल पर्जेक तो कळीत करता. हे पयल्या वाचपान आमी पळयता तर तेंच आमकां आयच्या वांजेलांत पळोवंक मेळटा. वांजेलांत 300 उतरां जुआंव बाप्तिस्त थंयसर तिबेर सीजर आडळतीच्या 15व्या वर्सा तो थंयसर देवाचो उलो दिता. थंयसर एक श्रेश्ठ याजक एका कुळयेक आसलो. इस्रायल पर्जेक एकच श्रेश्ठ याजक. पूण आतां एक परिस्थिती आयिल्ली, एक श्रेश्ठ याजक जाल्यार 2 जाण सांगाता मेळून थंयसर धार्मीक आडाळतें चलयताले. आनी ह्या धार्मीक आडाळत्यान 2 जाण सांगाता मेळून करता आसतना एकलो खोट्या कुशेन आपूण व्हरतलो तर एकल्या बऱ्या कुशेन. अन्नास आनी कायपास 2 जाण सांगाता मेळून थंयसर श्रेश्ठ याजकाचो पात्र खेळटाले. आनी तो श्रेश्ठ याजकाचो पात्र ते खेळटा आसतना लोकांक ताणें खोटेपणा कुशेन व्हेल्लें आनी खोटेपण आदारचो लोक थंयसर आसतना जुआंव थंयसर तांकां उलो दिता. तुमची जिणी बदला, पातकी जिणी बदला म्हणटा तो. तुमी आतां नासाच्या वाटेर आसात, पाताक आदार देवातान पयस वचून आसात. तुमी अशेंच मुखार गेल्यात तर नास जातात. पूण आतां जिणी बदलिया, जिणी बदलिया आनी तुमी वेची वाट बदलिया. तुमी खंयच्या कुशेक पळोवन बेतात ती बरी वाट न्हय, तुमकां सुखाक व्हरून पायना, ती नासाक व्हरता. देखून तुमी आतां गुवा जाय, गुवोन पाटी परतो जाय, देवाशी तुमची मेठां काडी जाय आनी त्या दाळा मात्र आमकां चडवण मेळटली म्हणून जुआंव प्रवादी थंयसर कळीत करता. देखून तो म्हणटा मारोग ताचे तयार करा. देव मेस्सिया येवंक आसा, मारोग ताचे तयार करा. आमी इस्रायल पर्जेचे त्या काळाक गेल्या तर थंयसर तांचो राय एका गांवाक येता म्हण जाल्यार राय गांवाक येता आसतना सक्कडी मारोग तांणी नितळ करचें, सामा करचें आसलें. थंयसर कणकां आसा जाल्यार पालकी आसा जाल्यार भरची आनी लेवल करचें, समातट्ट करचें, प्रदेश समातट्ट करचो आनी रायाच्या गोड्यांक जावं दी, कर्यांक जावं दी, ताचे वयल्यान सोलोंक सुलभ जावचें बरें करचें. आनी आतां तेंच जुआंव मेस्सियाच्या येण्याक तयार करच्याक तांकां उलो दिता. मारोग नीट करा, भूंय समातट्ट करा, पालकी बरा, उबार आसलें खातर न पालक्याक बरा आनी अशें समातट्ट प्रदेश करा. अशें म्हणटा आसतना आमकां तो भौतीक रितीन उलयता जाल्यार ताणें समातट्ट करा म्हणलें भूंय न्हय, बदलाक ताणें समातट्ट करा म्हणलें तांचें जीवन आतां समातट्ट ना. थंयसर मारोग नीट ना, थंयसर मारोग वयर सकल आसा, थंयसर मार्गार कश्ट आसात आनी ते मारोग आतां नीट करा. म्हणटा आसतना तुमची जिणी बदलिया. तुमची जिणी आतां आपुरबायचो मारोग मेस्सियाक करून दवरूंक ना. देखून तुमची जिणी बदलितना नितळ भितरल्यान जाता आसतना तुमी देवाच्या येण्याक, जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक, मेस्सियाच्या येण्याक तयार जातात म्हणून थंयसर जुआंव प्रवादी कळीत करता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, सगळ्या मनशाकुळान
एक कुटाम जावन देवाची सडवण बघची गरज. देवाच्या येण्याक आमी राखता तर, देवाचे व्यक्ती जावन आमी जियोंक आशेता तर, आमी हर एकल्यानी एक कुटाम जावन देवाची सडवण बगी जाय. देव सडवण दिवंक तयार आसा. आमकां सुटका तो लाभयता आनी ती सुटका आमकां मेळा जाय तर आमी एक पर्जा जावन आसा जाय. आमी एकवटान आसा जाय, एक कुटाम बांदी जाय. एका कुटुंबांत आसतना आमकां ही सडवण देवातान मेळोंक साध्य. देखून हर एकल्याच्या जिणेंत सडवण नीज अनुभव जाय. सडवण दिसच्यात आसली, थोड्या मापान आतांच कळीच जावची आमकां तो दिता. बऱ्या कुटुंबांत ही सडवण मेळटा. बऱ्या कुटुंबांत देव आमकां सुटका लाभयता. बऱ्या कुटुंबांत म्हळ्यार हांवें कुटुंबांत म्हणटा आसतना एकवट आसा. त्या एकवटांत बरेपण आसल्या वेळार मात्र थंयसर सांगता उरतात आनी तो एकवट आसल्या थंय देव ताची सडवण आमकां कळीत करता. आज वडिलांक उलो, भुरग्यांक भावार्थांत वागोवंक देवूच आदेश दिता. वडिलांनो, भुरग्यांक तुमच्या भावार्थांत वाडोवंक देवूच आदेश दिता. देवाचो उलो हो उत्पत्ती ग्रंथांत देव म्हणटा, ताच्या भुरग्यांनी आनी घराण्यान सतान आनी नितीन देवाचे वाटेन चलोवंक आदेश दिवंक अब्राहमाक हांव कळयतलो. ताच्या भुरग्यांक आनी ताच्या घराण्याक, ताच्या कुळयेक सतान आनी नितीन देवाचे वाटेन चलोवंक आदेश दिवंक हांव अब्राहमाक सांगतलो. अब्राहमाक देव उलो दिता, तुज्या संततेक नितीन आनी सतान जियोवंक सांग. देवाची खुशी पाळून जियोवंक सांग. देवाच्या वाटेन चलोवंक सांग म्हणून हांव सांगतलो म्हणून देवच म्हणटा. आनी अशें वडील जावन अशा अब्राहमाक देव ताच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांनी सतान आनी नितीन जियोवच्याक आनी देवाच्या वाटेन चलोवंक तयार जायचे म्हणून अब्राहमा मुखान कळीत करता. देखून वडिलांक आज कर्तव्य कितें म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यांक सतान आनी नितीन जियोवचें बरी तुमी करूंक आसा. तें आमचें कर्तव्य. तशेंच देवाच्या वाटेन चलचें, देवाचें उतर आयकोवचें, तें नियाळचें आनी तें पाळचें गरज. देवाच्या उतरां प्रकार आमी चलची गरज म्हणून देवूच उत्पत्ती ग्रंथांत अब्राहमाक कळीत करता. भुरग्यांक संवसारी जाणवाय कौशल्य विद्या आमी दिल्यार पावना. संवसारी जाणवाय आमी दिता. आज इस्कॉलाक धाडटा, तांकां ट्युशन दिता, तांकां दुसरें पुरा कौशल्य म्युजीक शिकोवंक आनी डान्स शिकोवंक आनी खंयचें कितें आसा सक्कडी शिकोवंक दिता, तें पावना. ताज्या सांगाता आमी तांकां भावार्थांत घट करचें कर्तव्य आमकां आसा. तांकां भावार्थांत वाडय जाय. एका निजा देवाचेर तांकां फातीन येशें करी जाय. एका निजा देवाची वळख तांकां मेळा जाय. ती मेळचे बरी करचें कर्तव्य आज आमकां आसा. देखून तांकां जाणवायेन आनी कौशल्यांनी वा विद्यांनी मात्र वाडोवचें न्हय, सांगातच देवाच्या सगळें जियोवच्याक गरज असो भावार्थ तांचे थंय वाडोवची गरज आसा. कुटुंबाची वडिलां भावार्थाची साक्ष आनी आदर्श जाय. वडिलांनीच भावार्थांत जिये जाय. वडिलांनी भावार्थांत जियेत आसतना भुरग्यांनी आपापीच पळोवन तांचे जावन शिका जाय. वडिलां थंय आसचे आदर्श तांकां निजाकी त्या रितीन जियोवंक करता. आमी सांगिल्लें उतर मात्र न्हय, आमची जिणी कितें आसा ती भुरगीं पळयतात. आमच्या भुरग्यांक आमी बऱ्या रितीन वाडय जाय तर, तांकां बऱ्या मौल्यांनी आमी वाडय जाय तर, भावार्थान वाडय जाय तर आमच्या जिणयेंत आमी तें आटापी जाय. आमच्या जिणयेंत आमी मौल्याधारीत जावन देवाच्या उतराचेर होंदोन बरी जिणी जियेता तर भुरगीं आपापीच तें पळयतात आनी शिकतात आनी ती वाडतात. देखून आज वडिलां भावार्थाची साक्ष जावची गरज. भावार्थ म्हणटा आसतना कितें? भावार्थ म्हळ्यार शर्तवीन देवाक आमी शरणागत जावचें. शर्त घालिनासतना देवाक आमी संपूर्ण खाल जावचें, ताका भावार्थ म्हणचें. आमी देवाची सकत वळखता. देव सर्व शक्तिवंत, देव सर करूंक शकता आनी ताचें सगळें आसा तर आमकां सर्व मेळटा म्हणलें कळीत आसून तें पाती येवन आमकां संपूर्ण रितीन ताका खाल जावचें, ताका विधेय जावचें, तो भावार्थ.
तस जाल्यार जिणेक आमकां बोलो आनी ते आमकां आज कळीत करता आसतना आपुरबायेन कॉलेस्टरांक बरोवन सांग पावलो म्हणटा पोतीनो पोतीक खाल जाया पोतीनो तुमच्या पोतीनचो मोग करा भुरग्यानो तुमच्या वडिलांक विधेय जाया सगळ्या कुटुंबांत कितें कर्तव्य आसा आपुरबायेन सांग पावलो ह्या ल्हानशा उतरांनी आमकां कळीत करता पोतीन पोतीक विधेय जाय खाल जाय म्हणटा तो सांगात पोतीनो तुमच्या पोतीनचो मोग करा आनी भुरग्यांक तुमच्या वडिलांक विधेय जावन जियेया इतलें केलें तर आमी आपुरबायेचें कुटाम बांदता आनी तितलें करी जंय तर आमचे थंय भावार्थ गरज देवाच्या भिरांतीन आमी जियेत आसतना ह्या रितीन सर्वां सांगाता जियोंक साद जाता देखून देव भिरांत देवाचेर भावार्थ गरज भावार्थ आनी मागणें कुटुंबाच्या सण्यांक आज सांगाता दवरता भुरग्यांक द्वितीय नियम ग्रंथ म्हणटा देवाच्या उपदेशा प्रमाणे तुज्या बापायक आनी आवयक मान दे अशें लांब काळ जिणी आनी समृद्धी तुजी जातली देवाच्या उपदेशा प्रमाणे तुज्या बापायक आनी आवयक मान दे भुरग्यानो देवाचें उतर आमी हर एकलीं भुरगीं जावन आसतना आमच्या आवय बापायक कशें आमी देखा जाय म्हणून द्वितीय नियम ग्रंथ आमकां कळीत करता तुमी तुमच्या आवय बापायक मान दिया तांकां तुमी मान दितात तर तुमची जिणी लांब काळाची जातली आनी तशेंच समृद्धी तुमची जातली तुमची जिणी संतोश भरीत आनी आनंदाची जावंक पावतली कित्याक तुमकां कांयच उणेपण आसचें ना तुमच्या आवय बापायक मान दिल्ल्या वेळार मात्र देखून आवय बापायक मान दिवच्याक भुरग्यांक आदेश वडिलांची खुशी करची तांकां खाल जावचें विश्वासी रावचें तांचो पात्र केळोन कुटुंबाक आदार जावचें भुरग्यांनी तांणी कितें करूंक आसा तें कर्ण कुटुंबाक आदार जावचें तशेंच एक कोडीत कुटाम देवाक लागीं जाता देवा सोबें आमी कुटाम सारूंक साद जाता बऱ्या कुटुंबाची बुनयाद हांवें म्हणयत मोग आसा तर आमचे थंय एकवट उब जाता एकवटाक कारण जावचो मोग म्हणल्यार एक राजो मोग म्हणल्यार एक व्हडली दोरी त्या व्हडल्या मोग म्हणल्या दोरयेंत आमकां हर एकल्याक बांदून घाली जाय आमकां हर एकल्याक बांदून घाल्ल्या वेळार मोग म्हणल्या दोरयेंत आमी सांगाता उरता मोग खंयसर आसा थंयसर एकवट आसा मोग आमकां बांदता तो आमकां एकामेकाक सोंसून व्हरूंक करता वायटाचेर जैत व्हरूंक करता वडील आनी भुरग्यांक मोगान वाडोवंक करता चिडावन वत्तड घालन वाडोवचें न्हय भुरग्यांक आपणचेंच तापचें न्हय म्हाका कितें बरें म्हूण दिसता म्हजें कितें सामान म्हूण आसा तेंच तापचें न्हय ताज्या की बरें दुसरें आसा तर तें करूंक उत्तेजन दिवचें तशेंच चड बंदोबस्त करची न्हय तांकांय तांचें जिवीत सारूंक आमी अवकाश करून दी जाय एकामेकाचें आमी वोजें वावोवचें गरज कुटुंबांत एकामेकाचें वोजें वावोवचें म्हणटा आसतना आनी एकल्याक कश्ट आसा जाल्यार तें म्हाकाच कश्ट आयिल्लें बरें म्हणचें आमी सांगाता हाताक हात दिवचें आनी तें कश्ट हाडू करूंक पळोवचें देखून एकवटीत कुटाम एकामेका खातीर जियेता खंयचें कुटाम एकवटीत म्हणून आसा तें थंयसर आमी पळयता एकामेका खातीर जियोवचें एकलो आनी एकल्या खातीर जियोवचें तसलें गूण आमी थंयसर पळयता एकामेका खातीर तांकांच समर्पितात एकल्याची जिणी संपूर्ण रितीन कुटुंबाच्या हेर सांद्यां खातीर ती जियेतात हेरां थंय कुटुंबाची सांद्यां आसली एकामेका खातीर ती म्हणटात आमी सगळ्यां खातीर जियोवचें हांवें म्हज्या खातीर मात्र न्हय सगळ्यां खातीर जियोवचें तशें एकामेका खातीर ती जियेतात ती दितात आनी घेतात ती दिवंक तयार आसात घेवंक मात्र न्हय खंय मेळटा गी म्हूण पळयनात बदलाक आमच्या ह्या कुटुंबाच्या सांद्यां पैकी कोणायकी कितें कश्ट आसा उणें आसा थंय दिवंक पळयतात म्हजे वरवीं कितें साध्य आसा तें करूंक पळयतात आनी दिवन त्या उपरांत हेरांत तावनी घेतात तशी जिणी थंयसर सरतात तसलो एक वर आमी पळयता देखून म्हाका भावनान भयणो आज आमचें कुटाम प्रति एकल्याचें तें एक जाय तर मागणें गरज ह्या सर्व लक्षणांक मागणें
कुमक करता. मागण्या आमकां देवाची कृपा आमकां मेळटा. देवाची कृपा मेळिल्ल्या वेळार आमचे थंय सर्व गुण येतात आनी मागण्या आमकां देवाची कृपा मेळटा आसतना आमी पेल्या खातीर जियोंक शकता आनी पेल्या खातीर आमी केदाळ जियोंक शकता. त्या दाळा आमचें कुटुंब अपुरबायेचें जाता. देखून सर्व आमचे कुटुंबां एकवटीत जाय तर आमच्या कुटुंबांत निरंतर मागण्या आसा जाय आनी निरंतर मागण्या मुखांतर देवा सवय आमी संभाशण करी जाय. देवा सवय उलोवणें करता आसतना देव आमकां आमच्या जिणयेंत बऱ्या तरान जियोंक गरजली कृपा दिता आनी त्या कृपेन आमी एकवटीत कुटुंब बांदूंक साध्य जाता. देवाचें कुटुंब आसा त्रिंदाद आनी तशेंच भाग्यवंत कुटुंब आसा जेजू मोरी जुजे. ही दोन आमकां आमच्या कुटुंबाक आदर्श. आमची कुटुंबां पुरबाय करच्याक भाग्यवंत कुटुंब आमी दोळ्या मुखार दवरया. जेजू मोरी जुजे कुटुंबान कशें जियोन आसली तें आमी नियाळया आनी तें हर एका दिसा आमच्या कुटुंबांत पाळूंक आमचें कुटुंब त्या कुटुंबा वरी करूंक आमी प्रयत्न करया. खंडीत जावन आमची कुटुंबां एक वरी जातली. देवाच्या कृपेची कुटुंबां जातली. आज विशेश तरान सांजुजे वास आमकां देवा थावन ही कृपा मागून धाडून दी आनी आमकां आमच्या जिणयेंत एकवटीत जियोवच्याक मजत मागून दी म्हणून प्रत्येक तरान ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. आमेन. उबी रावया. आमचो बोवार्थ त्रिएक देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सत मानता. सर्वपुजदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवा सोयतलो पूत तो सर्व काळारी बापातावन जन्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन सर्व देव तो देवातावन जन्माला ताका रचूना बापाच्या सिंहासो ताचे सर्व वस्तू केल्या आमकां मनशाचो आनी आमचे सोडून सरकार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मनीस उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पावस पेला ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो जिवंत जालो. सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. पवित्र आत्म्याक सत मानता. ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता लीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभु देवान तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मद्वारी स्थापलेले सभेक सत मानता. पातकांच्या पक्षांना खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. बेल्यांच्या जिवंतपणाक आनी ससणीच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मगाळ भाव भयणो आमकां हर एकल्याक कुटुंब एकवटीत करच्याक उलो आज आसा. आमची ल्हान ल्हान कुटुंबां कितें आसात तीं सांगता आसा आमचें फिरगज कुटुंब. आमची पवित्र सभा व्हड कुटुंब. ह्या कुटुंबांत एकवटीत रितीन जियोवच्याक आसच्यो सर आडकळी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया. आमकां बळवंत कर म्हणून मागया. सर्गींचा बापा पयस सभेचे मुखेली जावन वाचच्या आमचो पाप साहेब बीस आनी सर धार्मीक भावा भयणींनी भावार्थान आनी माया मोगान जियोवन तांचे आदीन दिल्ल्या सर कुटुंबाक मागण्याच्या स्प्रितान वाडूंक प्रेरण दिशे तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक तुज्या हातान समर्पण दिता हांव. आमच्या देशांत शांती समाधानाचें वातावरण आसा अशें कर. झुजाच्या वातावरणांत आसलेल्या राष्ट्रांत समाधान स्थापीत कर. जबाबदारी आशिल्ल्या समेस्त मुखेल्यांनी कुटुंबाच्या समस्याक परिहार लाभूंक वावरेशी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत आशिल्ल्या सर पिडेस्तांक आनी असहाय्यक परिस्थितींत आशिल्ल्या भावा भयणीक तुका समर्पिता हांव. आमच्या मागण्याच्या बळान आनी तांच्या भावार्थान तांकां बरी भलायकी दी आनी तांकां मनशापणाचो सांगात आमचे तो लाभसो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त भुरग्यांनी आनी युवजनांनी देवसराच्या दुश्ट शक्तीक पाठ करून तुझे उतार दिसपरते वाचूंक नियाळोवंक जियोवंक कृपा दी. तुजी कुशी वय तर आमच्या कुटुंबांत एकल्याकपणी तुज्या सेवेक आपय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पेस्ताक कुमोक केल्ल्या सर दानींक तशेंच वर्सभर ह्या पुणशेतान सेवा दिवच्या आनी कुमोक करच्या सर बऱ्या मनाच्या लोकांक हजारो वंटांनी प्रतिबळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
येवकरिस्ताच्या या मेजा बाबारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयल्ल्या वाटेन जियोंकू आनी मागण्याच्या स्प्रितान बरोल्ली कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी. आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच तुज्या उतराच्या आदारार जियोंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक, आमच्या स्वंत गरजा बसोती मागया. ह्या आद्वंताच्या कालार विशेष रितीन आमी हे समिया जेजू ये म्हणलो उलो दिता. समिया तूं ह्या नातालां फेस्ताच्या संदर्भार विशेष रितीन येताय देखून आमी हर एकल्यानी आमची काळजां मनां नितळ दवरशें, थंयसर तुका येवन वस्ती करच्याक योग्य जागो तयार करिशें आमकां बळवंत कर. निरंतरी आमी सतान आनी नितीन देवाच्या वाटेन चलोवंक आमकां बरें मन दी. ह्या मुखांतर आमी एक परीस जावन एक कुटाम बांदून तुका आमचे सगळें वस्तेचो जागो तयार करूंक कुमक कर. ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात. पानांको 9 गीतांको 10. म्हज्या मोगाच्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवोवपाक मानता असलें जावं म्हूण मागात. दयाळ बापा कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका बडयता. आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे बटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन भासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले बोडी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तरणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवता आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही इंदिनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातखंचे बक्षर मळशाक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें बारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavat so gut परगतुयां सुम्या जेजू तुझे वरण आम्ही समर्पता तुझे बापा जेजू मरणाचो जिवंतपणाचो भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी चडवणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता जेजूची कूड रगा सेवतल्या आमच्या सुमेस्तांक पवित्रत्म्य रक्तांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आसा की वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवन मणसो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावणीचे काकोळकार तांकां आनी आपले इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मोकामोळ पळोवंक फाव कर. आमच्या समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान जुजे दरदोत भगवान जुजे वाज आनी सर काळी मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर स्वसंच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येय तुझी खुशी स्वर्गा जाता तशी संसारांचा. आमचो दीस मोठो आज आमकां
अजिबात बघ आणि आमकां ताळणी पडो सर्वेस्परा सर्वायटंतली आमकां निवार दया करून दिवितां सबस्ट काय आमकां दी सर्गींचे बागन आमच्या सोडवून राजेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्यान त्रेकतिलांक आमकां तुजे उदार काकुदीन सर पातकांती सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक राजोडकी पदरी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझे धम तुतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या भवीस सभेच्या भावार तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी पुरान सांबाळ तूं जियेदान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सुबे आसूं मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझे कुडन रगा जमी सेवूंक बेतांती आमच्या झटकी आनी क्यास्त देना जावं पूण तुजे खातीर आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकीन वकात दिवं ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी म्हाका फवना पूण तुज्या उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली. आतां पवित्र कुमगार सेवचो वेळ नमी आलेल्या जाग्यांनी मणियारी तुमकां कुमगार वांडटात तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर वचून भक्तीपणान कुमगार सेवचो कुमगार घेता आसतना मणियारी क्रिस्ताची कूड म्हणटात व्हडल्यान आमेन म्हणून प्रयत्न करया ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು Now this is the time for receiving Holy Communion. Holy Communion is a sacrament for the Catholic faithful. Therefore, non-Christians are requested not to come forward to receive this communion. कुमगारा गीत नंबर 14 गीत नंबर 21. Tayar kela
मोगळ भाऊ बहिणीनो, जेजू आमच्या काळजांत आयला. ताच्या खऱ्या हाजीरपणा वरवीं तोच सुतो जेजू आमचे थंय आयला. ताका काळजांत हांव अर्गां दिवया. येवकरिस्तो मिस्तेर आमकां उगडापो केल्लो आसा. ताच्या उतरा वरवीं आनी मासा रक्ताच्या मिस्तेरा वरवीं तो आमकां नवो जीव दिता. देखून थोडे आमच्या श्लोकांक आमी प्रती जबाब दिया. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक ह्या दिसा तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर तुज्या पवित्र येण्याच्या काळार हो पवित्र दीस तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर ह्या पवित्र बलिदाना वेळी तुजें उतर आयकूंक फावो केल्ल्या खातीर तुज्या उतरा वयल्या नियाळा वरवीं म्हज्या काळजा मनाची काळजा मनाचो अंधकार पयस करूंक आदार दिल्ल्या खातीर आमकां भावार्थांत घट आनी थीर केल्ल्या खातीर आमचो भरवोसो जिवाळ केल्ल्या खातीर ह्या घडये तुज्या मासा रक्तान आमकां पोशीत केल्ल्या खातीर आमकां बरी भलायकी आनी मोठी शांती समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर जुजे वासा मुखांतर आमी उबारिल्ल्या सगळ्या मागण्यांक तुवें आमकां आयकल्ल्या खातीर आनी ह्या फेस्ता मिसाच्या वेळार आमकां ही काकूळ तुवें दाखयल्ल्या खातीर मागण्यांत बरिल्लें बरें कुटाम बांदून हाडूंक ह्या जियोंक म्हाका फावो केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. काळजांत हांव सगळीं उबी रावात. आतां ख्रिस्त प्रसादा उपरांतले मागणे, ताच्या उपरांत पिरेस्तां वयर मागणे आनी आशिर्वाद. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं ह्या मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वादा तुमचे तकलो बगाया. सर्व पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाजिनी बऱ्या करणांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या तू क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. पिडेस्त बाब आनी वसोद मागणे सोमयाचे नवी आमचो आधार. सोमया दयेन आयक म्हजे मागणे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्व आमच्या पिडेस्त बाब आनी उडास काडया. ह्या आल्तारी मुखार तांकां दवरया. देवाचे आशिर्वाद विशेष तरान तांचेर पडोवन आदल्या भलायकेक तांणी फाटीं वचाशें देवा लागीं मागया. सर्व पदवेदार दयाळेन मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाभोवन कश्टच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर
आणि प्रत्येक जावन विविध पिढ्यांनी कश्टतल्यांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या भक्ता सांजुजे वासाचे मजतेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणांत जोडुल्लो दैवीक अनभोग सासणाचें जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. देखून बसात. पयल्यान पयलें आयच्या दिसाचे संजेचे 5 वरांचे फेस्ताचे मीस आमचे खातीर संभ्रमून अपुर्बायेचो संदेश आपल्या प्रसंगा वरवीं आमकां दिल्ल्या मनादीक बाप फावस्तीन लोबका तांकां उपकार बावडून आनी अभिनंदन दिवन आमच्या श्रायनाचे रॅक्टर बाप आसिसी आतां फुलांचो दुरो दिवन उपकार बावडटात. तुमच्या मदल्या जायत्यांनी ह्या फेस्ताक आदार दिला. आतां आदार दिल्ल्या सगळ्यांचो उगडास करून तांकां आमी मानाच्यो वाती दिता. जॉन फेडरिक पेरेरा नीरमार्गा 5,000 रुपये. नावनाका म्हणून नाड्येडतावन 5,000 रुपये. प्रशांत काजवा मुडिपो 5,000 रुपये. JSJ डेव्हलपर्स केअर ऑफ जराल्ड डिसोजा संतेकट्टे 5,000 रुपये. दिनेश सुनीता डिसोजा अँड कुटाम पांडेकट्टा 5,000 रुपये. शर्विन डिसोजा एरमाटी 1,000 रुपये. अँटोनी रोड्रिगस अम्मेंबळ 1,000 रुपये. सेलेस्टिन डिसोजा फजीर 500 रुपये. प्रिशल आणि प्रिरन डिसोजा मुडिपो 500 रुपये. मथेस डिसोजा कुर्नाड 1,000 रुपये. लिओ कुटिन्ना सुनंगळा 200 रुपये. मार्सेल कुटिन्ना लुर्दवाड 500 रुपये. रैचल जॉस त्रिशूर 500 रुपये. रोनाल्ड जोस त्रिशूर 1,000 रुपये. वीना अँड कुटम तनीरबावी 2,000 रुपये. ग्रेशियन विल्मा मोंतेरो फजीर 500 रुपये. पीटर डिसोजा पुत्तूर 300 रुपये. लॉरेन्स मोंतेरो कुर्नाड 500 रुपये. लीना मोंतेरो अर्कान 300 रुपये. प्रवीण कुटिना अर्कान 500 रुपये. मोंतो अल्बुकार कम्मेंबळ 500 रुपये. रोनाल्ड डिसोजा विटला 1,000 रुपये. मिंगल डेस्सा पुत्तूर 1,000 रुपये. प्रिया डिसोजा अँड कुटम आदम कुद्रो 1,500 रुपीज. ग्रेटा टेलिस फजीर 1,000 रुपये. आयवन डिसोजा वर्काडी 500 रुपये. अजित डिसोजा वर्काडी 500 रुपये. ब्रायन आश्वित डिसोजा फजीर 500 रुपये. वायलेट अँड वेलन डिसोजा अम्मेंबळ 1,000 रुपये. बेन्नी मोंतेरो एलियर पदव 500 रुपये. हिलरी टेलिस लुर्दवाड 1,000 रुपये. शल्विन कुटिना अर्कान 200 रुपये. लिल्ली रेबेल्लो अम्मेंबळ 600 रुपीज. श्वेता डिसोजा अँड कुटाम पांडिकट्टा 500 रुपये. लॉरेन्स लसरादो मोगर्नाड 1,000 रुपये. सेबॅस्टियन डिसोजा चर्चवाड 2,000 रुपये. जितेश डिसोजा कुर्नाड 2,000 रुपये. सेलेस्टिन मोंतेरो पुत्तूर 1,000 रुपये. लिल्ली सुवारीस अम्मेंबळ 1,000 रुपये. दोरा रोड्रिगस अम्मेंबळ 1,000 रुपये. मॅक्सिम डिसोजा अम्मेंबळ 2,000 रुपये. आयडा डिसोजा फजीर 1,000 रुपये. अल्बर्ट क्रास्ता मोगर्नाड 500 रुपये. सेवरिन डिसोजा फजीर 1,000 रुपये. ग्रेसी डिसोजा पेरमण्णूर 500 रुपये. एलिस कॅस्टेलिनो अम्मेंबळ 1,000 रुपये. लुईस वेगस तलपाडी 2,000 रुपये. लॅन्सी हर्मन डिसोजा फजीर 1,000 रुपये. ऑर्विन रोड्रिगस काटीपಳ್ಳ 1,000 रुपये. विक्टर मोंतेरो बोळा 500 रुपये. विशाल डिसोजा उप्पिनंगडी 1,000 रुपये. जॉन मोंतेरो फजीर 1,000 रुपये. जोसेफ मोंतेरो बेळ्ळूर 1,000 रुपये. जोसेफ मोंतेरो पुत्तूर 1,000 रुपये. लॉरेन्स मोंतेरो बेळ्ळूर 1,000 रुपये. जोकिम डिसोजा अँड कुटम फजीर 1,000 रुपये. लुसी डिसोजा पुत्तूर 1,000 रुपये. ऑस्विन बरेट्टो कुलशेखर 1,000 रुपये. प्रमिळा पायस निड्डोडी 1,500 रुपये. मेल्विन फेर्नांडीस अत्तावा 2,000 रुपये. सुनील डिसोजा अम्मेंबळ 500 रुपये. जेरोम डिसोजा निटपोळी 500 रुपये. वेलंकनी पेरमण्णूर 2,000 रुपये. क्लारा डिसोजा राणीपुरा 500 रुपये. फिलिप पेरावो पेरमण्णूर 1,000 रुपये. वीरेंद्र क्रास्ता बेळा 1,000 रुपये. विक्टर डिसोजा फजीर 1,000 रुपये. जेराल्ड डिसोजा उजिरे 2,500 रुपीज. रिशोन डिसोजा मोडंका 500 रुपये. साक्षी अगाले महाराष्ट्र 200 रुपये. संतोष कॅस्टेलिनो अँड कुटम अम्मेंबळ 1,000 रुपये. वॉल्टर रीटा डिसोजा अम्मेंबळ 1,000 रुपये. प्रिन्स अँड प्रिस्टन पिंटो अम्मेंबळ 1,000 रुपये. ग्लॅडलिन इवा वॉस केल्ड्रा 1,000 रुपये. आदिश डिसोजा मुडबिद्रे 559 रुपीज. वॉल्टर डिसोजा बन्नूर 500 रुपये. लाझरस डिसोजा अँड कुटम विटला 500 रुपये. विहास पायस पुत्तूर 1,000 रुपये. मॅग्दलिन क्रास्तान कुटम पेरमण्णूर 1,000 रुपये. जेफ्री सेवरिन डिसोजा उप्पिनंगडी 500 रुपये. फेडरिक कुटिना इरा 500 रुपये. वॉल्टर विक्टर डिसोजा अँड कुटम कुंबळा 3,000 रुपये. वॉल्टर कुटिना अँड कुटम एरमाटी 300 रुपये.
प्रिनिशा कुटीन आर्कान 500 रुपये, मोनिका डिसोजा कुंदापूर 500 रुपये, मेब्रिक अल्बुकार आंबेंबळ 2000 रुपये, शॉन शरून डिसोजा पांडिकट्टा 1000 रुपये, नॉर्बर्ट लोबन कुटा मोगारनाड 1000 रुपये, बेनेडिक्ट डिसोजा चर्चवाड 1000 रुपये. कोणाचे पुणी नाव सोडल्या तर वा तांणी हांगा आजार आसा तर तांणी मुखार येवचें आनी तांची मनाची वत घेजे म्हणून हांव विनंती करतां. मुखले मीस 7 वरांचेर आसतलें. निमाणें गीत जाल्लेंच सगळ्या भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा, देखून जेवण घेवन तुमी घरा वयचें. बाब जुजेवास बापाच्या अजापांच्या जाग्या लागसर सांज जुजेवासाची रेलीक आसा, थंयसर वचून तुमचो मान भागोवचो. भायर वता आसतना अजापाच्या जाग्या लागसर वाती पेटोवंक तुमकां अवकाश आसा. वर्सां मदें हप्त्याच्या हर एका शुक्रारा 10 वरांचेर तेर्स आनी कुमसारां आसात. 10:30 वरांचेर आराधन, मीस आनी नोवेन, तशेंच उपरांत सगळ्या यात्रिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. वर्सभर हर एका शुक्रारा उगडास दवरया. भायर पुणशेताचे आनी मंगळ ज्योतीचे स्टॉल आसा. थंयसर धार्मीक आनी लितुर्जीक बूक सांगातास क्रिस्मस काळाक लक्ती जाल्ल्यो संगती आसात मोलाक मेळटात. तशेंच जेजूची सुवार्ता करतलेक वर्गणी बांदूंक अवकाश आसा. दयेकन भेट दिवन तुमचो सहकार दियात. दयेकन उबी रावया. जेवणाचेर आतां बाप आशिर्वाद मागतात, ताचे उपरांत निमाणें गीत. प्रार्थुया. सर्पद्वदार देवा, तुज्या मोगान तूं आमकां निरंतरी गरजेचें उदक सोन दिताय. आज ह्या पवित्र तळार आमी सांगता आसता तुजेर पातयेनी आनी आमचो एकामेकाचो माया मोग दाखोवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. आमचे तुज्या आशिर्वादां तूं दराळ वत आनी तशेंच आमी आतां सेवंकच्या ह्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ह्या जेवणाच्या बळान आमी तुजे दूत जावन संवसाराक वचोंक आनी थंयसर तुजी बरी खबर संवसाराक कळीत करचे योग्य मिशनरी जावंक आमकां बदली. आनी अशें तुजें नांव सगळ्यांनी गाजोवन दी. ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरेसात. बापा आमच्या शारोती सांता आम्हापासून मोगळ बघता विनंती करतो सदा सुसेवास पावती बेसा आमच्या जेजूचे मिसा बापा आमकां विनंती कर भगवान कुर्साचे पूर्वे आमच्या देवा आमच्या स्मरणाने बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.